सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवस सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी 6 जाणां जाल्यात आनी 7 तुमकां सुरका दितलें. तांणी ताका जाप दिली, आमी आब्रामाचे संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव. तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम जाता. गुलाम हे कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुरका दिता जाल्यार तुमकां खरी सुरका मेळटली. तुमी आब्रामाच्या संतत म्हणून हांव जाणा, पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगनांत. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सद्रे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्राहमाची भुरगीं वयत जाल्यार अब्राहमान केल्ले बरी तुमी करतात आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. ताणें देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्ही, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करता आसल्यात, कित्याक हांव देवातावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजे सक्ती हांव येवंक ना, मागार ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आयच्या देवाच्या उतरांतावन आमी 4 संगती नियार करतले. पयलें जावन पातका विशांत, दुसरें जावन उतरा विशांत, म्हणजे जेजू जावन आसा उतर ह्या म्हणल्या विशयाचेर आमी ध्यान करतले. तिसरें जावन आसा 7 विशांत आमी ध्यान करतले ह्या नियाळ करतले. आनी 4थें जावन सुरका विशयांत आमी ध्यान करतले. आनी ह्यो 4 संगती आयच्या देवाच्या उतरा द्वारे आमच्या मुखार दवरल्यात. पयलें जावन आसा पातक. पातक मनशाक देवाच्या सदरेतावन पयस दवरता. पातक म्हणजे अमार्तिया म्हणलो शब्द ग्रीक भाशेंतावन येता, म्हणजे मिसींग द टार्गेट. जें कितें आमी करूंक आसा तें करनासतना दुसरेंच करचें, आनी ताका म्हणटा आमी मिसींग द टार्गेट. आनी आमकां देवान रचल्यांत कित्याक ताज्या सरक्या आनी सुरुप्यांत आमी वाडच्याक. त्या देखून आमी हर एकलीं देवाच्या सरक्या आनी सुरुप्याचें प्रतिरूप जावन आसा. आनी जेन्ना आमी देवाच्या सरक्या आनी सुरुप्यान वाडटा आनी चड हें सुरूप आनी सरकें आमचे थंय येता, तो वळ आमी देवा भाशेन जावंक ह्या देवाचे सरकें आमचे थंय येवंक आमकां साथ जाता. पूण जेन्ना आमच्या उणेपणा द्वारे पातका द्वारे देवाच्या प्रतिरुपांतल्यान भायर वेता, आमच्याच वडण्याक आमी बली जाता, तो वळ आमी देवाच्या सरक्यांत वाडोवंक जायना. हेंच आदाम आनी एवे घडलें. देवान तांकां आपल्या सरक्या स्वरुपाचें कर नासलें. थोडो तेंप ती देवाच्या सरक्या स्वरुपांत आसलीं, बरेचशे गुणांचें तें आसलें. पूण जेन्ना थंयसर देंवचार येता, ह्या पातक येता, तो वळ तीं पयस पडटात, भायर पडटात. आनी जें कितें तांणी बरें काम करूंक आसलें, जें कितें तांणी नियम पाळूंक आसलीं, ती नियमां ती पाळनात. बगार आपल्या कुशेक ती खाल जातात आनी देवाचे कुशे विरोध वेतात. आनी हें जावन आसा पातक ह्या संवसारी आयिल्लें तें. त्या देखून जेजू म्हणटा, आमी सर्व
पातकांत आसा सर आमी पातकांत आसा आनी ह्या पातकांत हांव सुटका दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आनी जेजू क्रिस्ताचें उतर आमी घेतलें जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केलें जाल्यार जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेतलें जाल्यार आमकां सुटका मेळटा आनी आमी देवाची भुरगीं जाता आनी हीच सुटका आयच्या शुभ वर्तमान जेजू आमकां सांगता जर तर तुमी म्हजें उतर आयकशे जाल्यार आनी हें उतर तुमचें तें रावत जाल्यार तुमकां स्वातंत्र्य मेळटली सुटका मेळटली जर तर तुमी देवाच्या उतरा सारके ती जियेनातल्यार मानून घेनातल्यार तुमकां सुटका मेळना कित्याक तुमी म्हाका स्विकार करिनात आनी हें जावन आसा पातक त्या देखून पातक आमकां देवातान पयस व्हरता आनी आमच्या कुशेक थंयसर लाभदोवचें बरी करता सबार आडकळी आमच्या थंय येतात सबार वंदवणी आमच्या थंय आसा येतात आनी आमकां ह्या वंदवणींचेर ह्या अडकळीचेर बली जावंक ह्यो वंदवणी आमकां भीक दितात त्या देखून आमकां पळोवंक मेळटा आमी प्रत्येक जावन 3 रितींच्यो वंदवण्यांक आमी सांपडटा आनी पयलें जावन आसा हे बांदपासांत वंदवणे ती एक जावन आसा संवसारांत जावन येवच्यो त्यो आमकां आशा आनी आबलेसपण संवसार आमकां विविध रितीन आमकां व्हरता तशें जेजूक तेंचे सावयता आसतना आमी खरजमाच्या पयल्या आयतार आमी हाच्या विशयान नियाळ केला थंयसर आमकां विविध रितींनी संवसार आमकां ताजे थंय व्हरता दुसरें जावन आसा आमच्या कुडीन तावन येवच्यो त्यो वंदवण्यो आमच्या थंय तावन येवचे बांदपास सबार संगती आमकां करूंक जाय पूण आमकां करूंक जायनात कित्याक स्पिरीट आमकां कर म्हणटा पूण आमकां कूड अस्कदन भोगता आनी आमी कुडीच्या वंदवण्याक आमी लाभ दिता आनी तिसरें जावन आसा वायट सकत आमचें झूज मांडूंक शकता त्या देखून ह्यो 3 संगती आमकां बरें करून सोडिनात आनी जशें हें पातक आमकां एका लेखान मरणाक व्हरता त्या देखून रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांपॉल म्हणटा पातक जावन आसा मरण जो कोण पातक आदारता तो मरता कित्याक आमी देवाची कृपा जोडल्या पूण देवाची कृपा आमी गळसी नासतना आमी पयस केलें जाल्यार आमकां मरण आयिल्लें बरी त्या देखून पातकी मनीस आपल्या कृपेक मरल्लें बरी मरण पावल्लें बरी वडजिल गांवांत सबार शेतमान आदीं एक राय आसलो आनी ह्या रायान आपल्या राज्यांत जे कोणें अपराध केला तांकां शिक्षा दिवची एक विविध रितीची विधानां ताणें सोदून काडलीं आनी तातूंत एक निश्ठूर आनी कश्टांचें विधान जावन आसलें हें येदोळ म्हणसर खंयसर हें पळोवंक मेळना थंयसर ताणें उल्लेख केला आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना एक अपराधी गुन्हेगार थंयसर ताका फिर्याद मांडटात आनी तो गुन्हेगार म्हणून समजून येता आनी तशेंच तीर्प दितात ताजे उपरांत शिक्षा दिवन आसली ही ताका एका काळोखाच्या कुडांत ते घालतले आनी काळोखाच्या कुडांत घाल्ल्या उपरांत साबार दीस थंय दवरतले आनी जेन्ना एकलो मनीस मरता तेन्ना त्या मनशाक घट्ट रेवडायताले आनी मानताले ताज्या आंग पांयांक तो मेल्ले मोडेक आनी मानताले आनी थंयच काळोखाच्या कुडांत ते उडयताले आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो हो मनीस थंयसरच त्या घाणींत आनी मोरींत कश्टता आनी जेन्ना हे मोडे ताज्या आंगाक लागून आसता आनी मांदिल्लें आसता त्या खंयसर वचोंक जायना पूण दीस वेता वेतान मोडें कुसता आनी हें कुसलें सगळी घाण तो सेवता आनी ह्या घाणीनच कश्टन वळवळून तो मरता आनी असलें एक दृश्टांत आमच्या मुखार दवरला आनी असलें दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटा हें पातक आमकां शंत करता पूण आमकां सारकें कळीत नाटल्यार हें पातक आमकां दीस वेता त्या कुसड्यांत बुडयता आनी आमी मरण पावता कित्याक आमकां जें कितें बरें आसा पळोवंक मेळना मगर आमी वायट मात्र घेता त्या देखून जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजे थंय आयले जाल्यार तुमकां सर्वांक हांव स्वातंत्र्य दितां सुटका दितां कित्याक हांव देवातावन आयिल्लो आनी म्हाका तुमकां सुटका दिवंक साध्य आसा दुसरें जावन आमी नियाळटा जेजू जावन आसता उतर आनी जुआंच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायान पयल्या वळींत आमकां पळोवंक मेळटा देव जावन आसा शब्द हो शब्द देवात आसलो हो शब्द देव जावन आसलो आनी ह्या शब्दांतावन सर्व संगती रचीत जाल्यो त्या देखून ह्या शब्दांतावन सर्व संगती येतात त्या देखून जेजू बापा थंय जेन्ना पृथ्वीर आसली तवळूच आसलो त्या देखून जेजू सुरवेर तावनूच आसा हो शब्द आनी ह्या शब्द तावन आमकां सर्व संगती रचीत जाल्यो आमकां पळोवंक मेळटात आनी
जुआ बाप्तिस्त ह्याच सोबदाक साक्ष दिवचे खातीर तो आयिल्लो संवसारी आनी ह्या सोबदाकच ताणें साक्ष दिली. ताजे उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना जेजू क्रिस्त ताणें आपल्या शिसा मुखल्यान तो पाशार जाता आसतना सांगता ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. त्या देखून हो सोबदू जावन आसा देव आनी ह्या देव आमच्या बापा थंय आसलो त्रिनादी देवा थंय आसलो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एक जावन आसले जेन्ना पृथ्वी रचन जाल्ली तवळ आनी तोसू सोबद आतां आमचे मदेगात आसा आनी ह्या लोकां मदें आसा आनी जुआंवसो वांजेल स्पश्ट रितीन सांगता कशें हो सोबद आपल्या लोकां मदें आपले देवाचें उतर म्हणजे बापाचें उतर परगट करून गेलो आपले मिसांव थंयसर परगट करून गेलो आनी अशें जें कितें ताणें सोडवण ह्या संवसारी हाडली ताणें परगट करूंक तो मुखार गेलो. आनी हांगासर आमकां संपूर्ण रितीन पळोवंक मेळटा जेन्ना आमी ह्या वांजेलाचे आज 8व्या अध्यायान आमी वाचप आयकलें 8व्या अध्याय 30 आनी 1 वळींतल्यान आमी वाचप आयकलें आनी जर तर ताच्या पयलीं आमी नदर घाली जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा कशें देवाचें उतर ह्या संवसारी आयलें आनी देवाची महिमा परगट केल्ली ती. आमकां पळोवंक मेळटा 2ऱ्या अध्यायांत जेन्ना जेजू क्रिस्त खाना शारांत पावलो आनी थंयसर वायन उणो पडलो आनी उणो पडल्या वेळार मोरी जेजूचो सांगात मागता आनी उपकार मागता आनी जेजू थंयसर उदक आसलें वायन करता आनी उणें आसलें कुरपा थंयसर भरती करता आनी संतोशान वांटेली जाता आनी अशें ह्या कुटुंबाक सर्व संकश्टांत हांव राखतात आनी अशें आमकां पळोवंक मेळटा जेजूचें पयलें अजाप थंयसर खाना शारांत जावचें तें आनी ताजे उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा 2ऱ्या अध्यायांत जेजू परत अनेक महत्वाचें काम करता. तो जेन्ना देवाळाक येता थंयसर देवाळांत व्यापार करताले देवाचें मागणें करूंक सोडिनाटले आनी तशेंच साद्या लोकांक मागणें करूंक अवकाश दिनाटले. तो वळू जेजू कितें करता तें देवाळ शुद्ध करता म्हणजे सामान्य लोकांक साद्या लोकांक सो जागो आसलो तो ताणें व्यापाराक उपयोग केल्लो आनी थंयसर आसले सर तो नितळ करता आनी ह्या लोकांक परत बापा थंय एकवटोवंक तो प्रयत्न करता. आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा जेजू आयिल्लो सर्व लोकांक प्रत्येक जावन दुर्बळ्यांक धाकट्यांक आनी तशेंच भुरग्यांक निर्गतिकांक आनी सर्व कश्ट सांपोडच्यांक आनी त्या देखून ह्या सर्व लोकांची तो मागणी आयकता आनी परत ह्या लोकांक देवा थंय एक करूंक तो थंयसर मुखार वेता. आनी जर तर आमी 3ऱ्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार परत जेजू थंय जेजूक भेट करूंक निकोदेमस येता आनी निकोदेमस थंय जेजू उलयता आसतना आमकां पळोवंक मेळटात मोतया सारकीं उतरां जेजून थंयसर उच्चारची ती परत तूं स्पिरितान जल्मले करीत सर्गींच्या राज्यांत तूं जल्मवचो नाय म्हणजे आमी ह्या पातका सैमाक मोरोन आमी कुरपेंत आमी वांटले जावंक जाय म्हणजे जेजू दिवच्या त्या उदकाच्या झरींत ह्या पवित्र कुरपेंत आमी वांटले जावंक जाय आमी जल्मोवंक जाय तोवळ आमकां परत नवो जल्म मेळटा आनी आमी परत आमी जेजू क्रिस्ताक थंय एक जाता आनी देवा बापाची भुरगीं जाता. आनी त्याच वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा 3ऱ्या अध्यायांत जेजू म्हणटा बापान ह्या संवसाराक इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी दान दिलो कित्याक ह्या संवसाराक तारण हाडचे खातीर ह्या संवसाराक सोडून हाडचे खातीर. त्या देखून मोगाळ भाव आनी भयणीनो तुमी आनी हांव हर एकली ह्या सोडवणेंत भागीदार जावन आसा. पूण कितें जालें तें मुखार मुंदरून जेजू म्हणटा 3ऱ्या अध्यायांत 19व्या वळींत जेजू म्हणटा पूण मनशान ह्या उजवाडाक स्विकार केलो ना बगार तांणी काळो कसो चड मोग केलो कित्याक काळोक तांकां चड मोगाचो जालो कित्याक तांची कर्तव्यां उजवाडांत दिश्टी पडटात. ह्या जेन्ना ती उजवाडांत आयिल्ली तांणी तांचें तें अशें तें कर्तव्यां सोडी जाय वायट कामां सोडी जाय आनी बरें करी जाय आनी हे मस्तपोटी त्रास भोगले कश्ट भोगले. त्या देखून हो लोक कितें करता काळोकाचो चड मोग करता आनी उजवाडाचो द्वेश करता. त्या देखून ह्या उजवाडाक नपयस करचे खातीर हंतांक ते पिर्याद म्हणून ते आसात विविध रितींनी जेजूक लागाड काडूंक जिवेशी मारूंक ते सोदतात कित्याक हो उजवाड तांचें वायट दाखोवन दितालो आनी तितलें मात्र न्ही तांणी बदलावण हाडचें पडटली. त्या देखून ह्या उजवाडाकच नाश करूंक ते मुखार वेतात आनी अशें आसता जेजूक ते कुडसार मारतात आनी चिंतात उजवाड आनी नपयस जालो आनी सगळो काळोक अंधकारस जैत वेलें. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो अंधकारान ह्या संवसारांत जैत व्हरूंक ना बगार जेजूच्या उजवाडान ह्या संवसाराक जैत आनी तारण हाडलें. हेंच आमी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवन आमी पळयता आनी थोड्याच दिसान हो मिस्तेर आमी नियाळटले कित्याक
जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी ह्या संवसाराक सोडवण हाडूंक आयिल्लो तो कोणाच्यानच ती दांपून दवरूंक जाली ना कित्याक देवाची सोडवण ह्या सगळ्या मनशा कुळाक ती लाभता तातूंत आमी काळोखांतसून केन्नाच ती दांपून दवरूंक जायना तातूंत आमी कितें करूंक जाय आमी ह्या सोडवणेंत वांटली जाय म्हूण जेजू आमकां थंय आपयता तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा निकोदेमस थंय बदलावण येवची जेन्ना जेजू कुर्सार मारता ताजे उपरांत निकोदेमस थंयसर भेट करून घेवची आमकां पळोवंक मेळटा आनी हांगासर तिसऱ्या अध्यायांत निकोदेमस रातीक आयल्यार थंयसर तो दिसाक येता म्हणजे ताजें थंय परिवर्तन जाल्लें ताका उजवाड मेळिल्लो मोगाळ भाव आनी भयणीनो 4थ्या अध्यायांत अनेक म्हत्वाचें गणित आमकां पळोवंक मेळटा जुवांवच्या अध्यायांत तें जावन आसा सामारिताची स्त्री जेजूक भेटता आनी हांगासर परत आमकां मोतया सारकीं उतरां जेजूची जो कोण सर्गीचें उदक सेवता तो सस्तीक बाळटा केन्नाच तो तान येवचो ना आनी अशें ही सामरीची स्त्री आपल्याचे पातकां सरू सांडून वायट सर सांडून ह्याच जिवीत दिवच्या उदकाक ती तान येता आनी तेंच उदक तिका मेळटा ती आयिल्ली हें उदक घेवंक पूण सरू सांडून ती सोडता आनी आपलें मेळेपण सोडता आनी धैर्यान वचून देवाचें उतर परगट करता आनी सर लोक येता आनी जेजूक मानता आनी आपलो सोडवणदार म्हूण ते मानून घेता आनी जर तर आमी हे 4थ्या अध्याय आमी वाचलें जाल्यार आमकां स्पश्ट कळटा कशें एका भावार्थी मनशाच्या जिवितांत बदलावण येवंक साध्य जेन्ना आमी देवाच्या उतराक विधेय जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराक काल जाता ताजे उपरांत जर तर आमी 5वें अध्याय वाचलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर जेजू एका मनशाक 30 आनी 8 वर्सां तावन कश्टाच्या मनशाक तो बरो करता आनी वस्तू सोबद थंयसर त्या मनशा थंय येता आनी तुका बरो जावंक जाय गी म्हूण तो विचारता आनी तो वळू तेन्ना ताका खुशी नाटल्यार पूण जेजू ताका कुरपा दिता कित्याक ताका आर मारली आनी तो पिडेत आसलो ताका कळीत नासलें पूण जेजू ताका गूण करता आनी बरो करता आनी अशें आमकां पळोवंक मेळटा देवाचो शब्द बळिश्ट जावन आसा जेजूचो शब्द उदक असलें वायन करता पातकां भोगशिता कुरपा दिता भलायकी दिता सर्व वस्तूंचेर ताका घट बळ आसा आनी तितले मातयेंत देवाची महिमा ताजेर परगट जातात आनी हांगासर हो मनीस गूण जाता आनी सांगता जेजू क्रिस्तान हें केलें पूण ते साबात दीस जाल्ल्यान थंयसर जुदेव ताजेर येवन राग काडटात आनी सांगतात साबात दिसा तुवें हें काम करूंक नजो आसलें म्हणून पूण जेजू सांगता जें कितें देवाची महिमा आसात ती परगट जावंक जाय देव आसा जिवीत दिवंक आनी हेरांक बरें करूंक त्या देखून देवाची महिमा सदांच परगट जायचें म्हणून थंयसर जेजू व्यक्त करता आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें देवाचें उतर आमकां आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जर तर तुमी उतर तुमी स्विकार केलें आनी तुमचे भितर दवरलें जाल्यार तुमकां हें देवाचें उतर सुटका दितलें आनी त्या देखून हें देवाचें उतर सत जावन आसा जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी पाती येता देवाचें उतर स्विकार करता हें सत जेन्ना ह्या 5-7 अध्यायांत हांवें तुमकां थोडे दृश्टांत दिले आनी हर एका गणितांत आमकां पळोवंक मेळटा जें कोणें देवाचें उतर स्विकार केलें काना शहरांत जेन्ना जेजू सांगलें वचून उदक बरा म्हणून तांणी उतर स्विकार केलें कित्याक देवाचें उतर सत जावन आसलें आनी हांगासर ह्या सतद्वारे थंयसर अजाप जालें ताजे उपरांत जेन्ना निकोदेमाक जेजून लागीं उलोवन आसलो आनी ताणें स्विकार केलें ताजें थंय बदलावण आयली थंय जेन्ना जेजून तें देवळ शुद्ध केलें आनी सांगलें हो जागो जावन आसा मागण्याचो जागो आनी थंयसर देवाचें उतर सत जावन आसलें आनी तो मागण्याचो जागो जालो ताजे उपरांत 4थ्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा देवाचें उतर जेजू थंय सत जालें कित्याक जेजू म्हणटा जर तर तूं आत्मीक झरीक तूं तानिशी जाल्यार आनी मुखार तुका तान आसची ना आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा सामारीची स्त्री थंय हे कुरपा मेळ्ळी देखून ही कुरपा मेळ्ळी जावन सगळें तिचें थंय बदलावण जालें कित्याक देवाचें उतर सत जावन आसलें ताजे उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना जेजू त्या हार मारल्या मनशाक बरो करता कोणाचेंच बरो करूं जायना जेजू बरो करता एकाच उतरान आनी तें उतर सत जालें कित्याक जेजू जावन आसा सत त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा वाट आनी जिवीत जो कोण म्हजें उतर मानून घेता ताका ती कुरपा मेळटा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजूचें उतर सत जावन आसा आनी हें सत आमी कशें मानून घेवचें सत आमी समजून घेवया पूण आमी मनशां जाल्ल्यान आमकां थोडेच
ज्ञान आसा देखून आमी सगळे सत आमकां समजून घेवंक साध्य जायना, संपूर्ण सत समजून घेवंक साध्य जायना, पूण जें कितें आमकां समजून घेवची गरज आसा तें जेजू क्रिस्तान आमकां ताच्या उतरां मार्फत उगडापें केलां आनी तशेंच देव बापान पवित्र पुस्तक आमकां उगडापें केलां. जेन्ना आमी हें वाचता देवाच्या उतरां द्वारे आमकां उजवाड मेळटा आनी आमकां उतराचो आमकां चड आनी चड प्रकाश मेळटा. त्या देखून आज आमचे थंय ही जबाबदारी आसा आमी हें सत मानून घेवंक. जेन्ना हें सत आमी मानून घेता तवळ आमचे थंय बदलावण येता, आमकां सुटका मेळटा आनी आमच्या पातकांत आमकां मेकळें जावंक बरें जावंक साथ जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेन्ना जेजू सांगता हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा उजवाड, म्हणजे अर्थ आमकां जर तर आमी पोरने सेस्तामेंताक गेले जाल्यार थंयसर निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 4व्या वळींत आमी वाचता कितें थंयसर उल्पोवच्या बोल्या कडेन देवाक भेटता आनी जेन्ना सर्वेस्पर देव ताका मिसांव दिता थंय वच जय आनी इस्रायल लोकांक तुवें बाचाव करीत जय इजिप्ताच्या गुलामपणांतली. आनी तो वळ मोइजे म्हणटा हांवें कितें म्हूण सांगचें, जेन्ना तांणी तुज्या देवाचें नांव कितें म्हळ्यार आमी कितें सांगचें, तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव जावन आसा जो हांव आसा. त्या देखून तेंच हांव म्हणले शब्द हांगासर जेजू वापरता, कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा शब्द आदींच बापा थंय आसलो, तसो शब्द आतां आमचे मदें आयला आनी तसो शब्द आमकां सांगता तो जावन आसा सत, तो जावन आसा वाट आनी आमकां उजवाड. त्या देखून जो कोण ह्या शब्दाक स्विकार करता आनी शब्दा थंय जी येता ताका सुटका मेळटा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमकां सर्वांक सुटका सर्वेस्पर देव बासयता आपल्या पुता द्वारे. त्या देखून आमी देवाचें उतर स्विकार करूंक जाय, आमची पातकी जिणी सोडून आमी देवाचें उतर स्विकार करूंक जाय. जेन्ना हें पातक आमच्या मुखार आसा, आमच्या जिवितांत आसा, तवळ आमच्या दोळ्यांक थंयसर दांपण पडटा आनी आमी जें कितें आसा बरेंपण आमी पळोवंक शकना, सत आसलें तें आमकां पळोवंक मेळना आनी अशें आमच्या दोळ्यांक दांपण येता आनी आमी पातकाचे गुलाम जाता. तर आज पातकांतान मेकळे जावंक आमकां भायर येवंक जेजू आमकां आपयता. तर जेजूचें उतर आमी स्विकार करया, जेजूक आमचे थंय स्विकार करया आनी खंडीत जावन आमी जेजू क्रिस्तान दिल्ल्या त्या उजवाडांत जिवंक आमकां साध्य जाता. थोडे फावटी आमचे थंय चिंतप आसा, भुरगीं आसतना फट सांगचें कश्टांचें. ह्या आमी जेन्ना फट सांगता तवळ आमकां शिक्षा मेळटा, पूण जेन्ना आमी व्हड जाता तवळ आमकां भोगता, जेन्ना आमी सत सांगता तवळ आमकां कश्टांचें जाता. पूण हें चिंतप सूख जावन आसा. आज जेजू आमकां सांगता आमी सतान जियेजय, कित्याक जेजू जावन आसा सत. जेन्ना आमी सत आमी मानून घेता तेन्ना आमचें थंय बरेंपण येता. तर तसो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक ह्याच सतांत, ह्याच उजवाडांत, ह्याच ताणें दाखयल्ल्या वाटेन आमकां चलोवंक आदार दिवं दी. आनी तितलें मातनें आसता आमी सर्वांनी त्याच जेजू थंय एका स्पिरितान एका मोगान जियोंक आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया.